नमस्कार. गोवा टुनाइट आज स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. बीजेपीचो दक्षिण गोयचो उमेदवार फाल्यां जाहीर जावंक शकता. बायल उमेदवारावेल्यान हुमकळा. तानावडे म्हणटा अबकी बार 400 पाराच्या प्रक्रियेक वेळ. कमळ महत्वाचे. प्रमोद सावंताची मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां विक्रम करपी प्रदेश बीजेपीचो पयलोच मुख्यमंत्री दिगंबरान कार्यकाळ पुराय केल्लो. मात दिसांच्या हिसबान 5 वर्सां उणेच खासा रिपोर्ट. पर्रीकरा उपरांत काँग्रेस आमदाराक घेवनूच बीजेपी गोंयांत उरूंक शकता. 5 वर्सांत मुख्यमंत्री सावंतान सिद्ध केलें विजयाचो थोमणो. म्हादय बेकारीचेर थंय कांयच ना. पावसात म्हादयचे उदक कळसा प्रकल्पांतल्यान मलप्रभेत वचूंक कर्नाटकाच्या कर्म. कणकुंबीत परती वाट. उदकाक चोरवाटो करपाचो दोळ्याआड उपद्व्याप. नवो एक्सपोजे. काँग्रेस वेंचणुकेक तयार. CWC बसके उपरांत जयराम रमेश उलयलो. मोदीचे गॅरंटी आड काँग्रेस गॅरंटी. जाहीरनामो रोखडोच. राहुलाचो गॅरंटी शब्द खंय बीजेपीन उखल्लो. पोस्टल बॅलेटावेल्यान बोवाळ आतां ना. पोस्टल वोटिंग सेंटर उबारपाचो निर्णय. सर्वपक्षीय बसकेत मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान केलें स्पश्ट. उमेदवारांक खर्चाची मर्यादा 75 लाख. आनी CAA कायद्याक स्थगिती दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. स्टे दिवची म्हणून 237 याचिका. कोर्टाची केंद्राक नोटीस. 9 एप्रिलाक सुनावणी. तो मेरेन केंद्राची जाप. खबरो विस्तारान. बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आज फाल्यां करीत हुमकळा. फाल्यां चड करून जाहीर जावये. बायला उमेदवारावेल्यान हुमकळे. प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा उमेदवार केंद्रीय समिती जाहीर करता. बाकीच्या राज्यांतल्या उमेदवारांची प्रक्रिया चल्ल्या. अबकी बार 400 पाराच्या प्रक्रियेत उमेदवारांक कळाव. उमेदवार कोणीय आसूं कमळ खंय महत्वाचे. बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आज फाल्यां करीत हुमकळ्ळा. मंगळारा जाहीर जावंक शकता. बायल उमेदवारा वेल्यान हुमकळ्ळा. प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा उमेदवार कोणूय आसूं आमीच जिखता. तुमची डिक्लेअर करपाक कॅन्डिडेट टायम कित्याक लागलो? न्ही कशें आसा की हाच्या पयलीं कशें जातालें की ज्या वेळाचेर प्रधानमंत्रीजीचे आनी सगळे कारण तांच्यांनी 33% रिजर्वेशन केल्लें आसा आनी त्यामुळे ते अजून इम्प्लिमेंट जावना. आनी भारतीय जनता पार्टी सतत प्रत्येक गोष्टीक फुडें आसा. म्हणजे आमी एक्चुअल रिजर्वेशन नासतलें पण आमच्या पार्टीच्या ऑर्गनायझेशनान 33% रिजर्वेशन रायट फ्रॉम आमचे बूथ लेवल टू नॅशनल पर्यंत आसतलें सगळ्या हातूंतल्यान. आनी त्यामुळे तांचें म्हणणें आशिल्लें की गोंयांनी तें जावं जाय आनी इम्प्लिमेंट करताले देशभरा भितर ऑफिशियली तें वेगळें. तेच्या पयलीं मॅक्झिममाचेर आसचें आनी गोवा इज एज्युकेटेड स्टेट आसा हांगा जावं जाय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आनी त्यामुळे फायनली तो उमेदवार कितें आमी हांगा डिक्लेअर करना न्ही. उमेदवारी डिक्लेरेशन हें केंद्राक आसता आनी ताका लागून तो प्रोसेस करपाक कारण वेगवेगळ्यो कारण आमी जेन्ना 400+ म्हणटात तेन्ना 370 हे भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडंट. त्यामुळे ते सिलेक्शन वगैरे एकच गोवा अशें ना न्ही. बाकीच्या स्टेटी बरोबर जशें जशें जाता तशें ते फुडें फुडें विशय वचत आसा आनी त्यामुळे बाकीच्या स्टेटींनी अजून जावपाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रमोद सावंताची मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां. राजकीय मळार ताचे 3 रिकॉर्ड. सेगीत 5 वर्सां पुराय करपी प्रदेश बीजेपीचो पयलोच मुख्यमंत्री. गोंय घटक राज्य जाल्या उपरांत 5 वर्सां पुराय करपी पयलोच. गोंय मुक्ती उपरांत मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां वयर काम करपी 5वो. दिगंबर कामतीन टर्म पुराय केला. मात दिसांच्या हिसबान 5 वर्सां ना. खासा रिपोर्ट. 19 मार्च 2019 दोतोर प्रमोद सावंतान मुख्यमंत्री म्हणून पयले फावट शपथ घेतली. आयज ताका मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां पुराय जातात. सलग 5 वर्सां मुख्यमंत्री पदार आसपी गोंय भाजपांतले ते पयले मुख्यमंत्री. अशेंच आनीक 2 रिकॉर्ड राजकीय मळार तेणी केल्यात. ते कितें ते पळयात. जून 2023 सेगीत चड कार्यकाळ मुख्यमंत्री पद सांबाळपी गोयच्या भाजपा मुख्यमंत्र्यां मदीं दोतोर प्रमोद सावंतान आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकाराक फाटीं घालो.
पर्रीकार गोयचो मुख्यमंत्री म्हूण 8 वर्सां मायज आशिल्लो, मात तो शेगीत 4 वर्सां 101 दिसूच मुख्यमंत्री जालो. प्रमोद सावंतान 2019 ते आतां मेरेन 5 वर्सां पुराय करतना पर्रीकाराचो रिकॉर्ड मोडलो. असो रिकॉर्ड करपी गोंय भाजपाचो तो पयलोच मुख्यमंत्री. आयज मेरेन गोंयांत भाजपाक सरकार चलोवपाक 15 वर्सां आनी 107 दीस मेळ्ळे. भाजपान आतां मेरेन 15 वर्सां 107 दीस सत्ता पळयल्या. 15 वर्सांत 3 मुख्यमंत्री भाजपान गोंयांक दिले. मनोहर पर्रीकार 4 फावट मुख्यमंत्री, सगळे मेळून 8 वर्सां 101 दीस मुख्यमंत्री. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 1 फावट मुख्यमंत्री, 2 वर्सां 123 दीस पदार. प्रमोद सावंत शेगीत 2 फावट मुख्यमंत्री, शेगीत 5 वर्सां पुराय. पर्रीकाराचो 2000 ते 2005 कार्यकाळ 4 वर्सां 101 दिसांचो आशिल्लो. प्रमोद सावंत 2019 ते 29 जून मेरेन 4 वर्सां 102 दीस मुख्यमंत्री. 19 मार्च 2024 दिसा म्हणल्यार आयज प्रमोद सावंताक मुख्यमंत्री म्हूण 5 वर्सां पुराय. शेगीत 5 वर्सां मुख्यमंत्री पदार रावपी तो गोंय भाजपाचो पयलोच मुख्यमंत्री. गोंय मुक्त जायत सावन आयज मेरेन गोंयांत 13 मुख्यमंत्री पयले. दयानंद बांदोडकार 2 फावट 9 वर्सां 101 दीस. शशिकला काकोडकार 2 फावट मुख्यमंत्री, 5 वर्सां 258 दीस. प्रताप सिंग राणे 7 फावट 15 वर्सां 321 दीस. चर्चिल आलेमांव 1 फावट 18 दीस. लुईस बार्बोस 1 फावट मुख्यमंत्री 244 दीस. रवी नाईक 2 फावट 2 वर्सां 119 दीस, तातूंतले 1 फावट फकत 6 दीस. दोतोर विल्फ्रेड डिसोजा 3 फावट 223 दीस. लुईझीन फालेर 2 फावट मुख्यमंत्री 245 दीस. फ्रांसीस सार्दीन 1 फावट मुख्यमंत्री 334 दीस. मनोहर पर्रीकार 4 फावट मुख्यमंत्री 8 वर्सां 348 दीस. दिगंबर कामत 1 फावट मुख्यमंत्री 4 वर्सां 274 दीस. लक्ष्मीकांत पार्सेकार 1 फावट 2 वर्सां 123 दीस. प्रमोद सावंत 2 फावट 5 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ चालू आसा. घटक राज्य जावच्या पयलीं बांदोडकार आनी शशिकला उपरांत प्रतापसिंह राणे हे तिनूय मुख्यमंत्री शेगीत 5 वर्सां मायज मुख्यमंत्री आशिल्ले. घटक राज्य जाले उपरांत गोंयांत पयले 11 मुख्यमंत्री केन्नाच शेगीत 5 वर्सां पुराय करपाक शकले ना. प्रमोद सावंत घटक राज्यात शेगीत 5 वर्सां पुराय करपी पयलोच मुख्यमंत्री. गोंयांक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळ्या उपरांत दिगंबर कामत फूल टर्म पुराय करपी एकलोच मुख्यमंत्री. मात वेंचणूक बेगीन घेतिल्ल्यान तो फकत 4 वर्सां 274 दिसूच मुख्यमंत्री जालो. टेक्निकली दिसांच्या हिशोबान 5 वर्सां पुराय जालीच ना. प्रमोद सावंताचे रिकॉर्ड इतल्यार सोंपना. 1963 सावन आतां मेरेन 61 वर्सांत गोंयांत 13 मुख्यमंत्री पयले. तातूंत सगळो कार्यकाळ धरून 5 वर्सां मायज पुराय करपी 4 जाण आशिल्ले. बांदोडकार, शशिकला, प्रतापसिंह राणे आनी मनोहर पर्रीकारान 5 वर्सां मायज मुख्यमंत्री पद सांबाळ्ळां. प्रमोद सावंतान 5 वर्सां मायज पुराय करून ताच्या बरोबर पावपाचो मान जोडलो. गोंयच्या इतिहासांत 5 वर्सां मायज पुराय करपी दोतोर सावंत 5वो मुख्यमंत्री. गोंयच्या राजकारणात सगळ्यांत चड म्हणजे 15 वर्सां मायज मुख्यमंत्री पदार असले ते प्रतापसिंह राणे. त्यांचो रिकॉर्ड मोडप तशें कठीणूच. पण दोतोर प्रमोद सावंताक रोखडोच ह्याच टर्माक रिकॉर्ड मोडपाक मेळटा तो शशिकला ताईंचो 5 वर्सां 258 दिसांचो. तेजे उपरांत मनोहर पर्रीकाराचो 8 वर्सां 346 दिसांचो आनी भाऊसाहेब बांदोडकरांचो 9 वर्सां 111 दिसांचो रिकॉर्ड जर ते मोडटले जाल्यार ताका आनी एक टर्माची गरज लागतली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार राणा, अलौकिक शिलकार, प्रुडंटा खातीर. पर्रीकारा उपरांत काँग्रेस आमदारांक घेवनूच बीजेपी गोंयांत उरूंक शकता. ह्या 5 वर्सांत मुख्यमंत्री सावंतान सिद्ध केलें. विजयाचो थोमणो. आपाचो वेंझी म्हणटा म्हादयचेर मुख्यमंत्र्याचें जाय तशें कामूच ना. आरजीचो विरेश म्हणटा बेकारी वाडल्या. उपाय ना. काँग्रेस म्हणटा कितें केलां ताजेर बीजेपीन आत्मचिंतन करचें. प्रमोद सावंताची मुख्यमंत्री म्हणून 5 वर्सां पुराय जाल्या. पर्रीकारा उपरांत काँग्रेसीचे आमदार घेवन बीजेपी तिकोवंक शकता म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान सिद्ध केले. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचो थोमणो. आनी एक ताणें दाखोवन दिलें की मनोहर पर्रीकाराचे शिवाय बीजेपी जिती उरूंक शकता गोंयांत आनी ती काँग्रेसवाल्यांक घेवन जिती उरूंक शकता. सो काँग्रेसीचे प्रिडॉमिनंट कॅबिनेट आदलें घेवन दिगंबर कामतीचे आनी दिगंबर कामतीक पसून घेवन 12th मॅन दवरून कसो सरकार चलूंक शकता हें प्रमोद सावंतान दाखयल्लें आहा. आपाचो वेंझी म्हणटा म्हादय विशीं मुख्यमंत्र्यान जाय तशें काम करूंक ना. म्हादया इश्यू जो हो तेगे सरकारान आनी तेणें हो म्हादय इश्यू जस्टिफाय करपा जाय आशिल्लो. आरजीचो विरेश म्हणटा गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या. गोंयांत 31,000 कोटीचें रीण.
पळयला आसतलें 5 वर्सांनी जे गोंयची निराशा जाल्ली आसा इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. आयज बेकारी इतली वाडलेली आसा की प्रत्येक घराघरांनी तुमकां दिसता आसतलें बेकार आसा आनी हो जो टक्केवारी आसा म्हणल्यार आख्खे इंडियेन पयले नंबराचेर पावल्ले आसा. तातूंत पयला 31,000 करोडाचो जो रीण आसा हो गोंयकारांचेर आसा. काँग्रेसीचो सुनील कवठणकार म्हणटा भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आत्मचिंतन करचें. जे मनीस भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचेर 2012 सत्तेक आयिल्ले ते लोक आज तेच सगळे भ्रष्ट लोकांक घेवन आज सरकार चलयता. हे 5 वर्साच्या काळाची तांची रिसीट आसा. म्हाका दिसता आमी आनी ताचेर कांय उलोवपाची गरज ना, तांच्यांनी इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. जीपीसीसीचो अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणटा घातकी पातकीक घेवन केल्ले सरकार भायल्या गोंयांत सेफ ना. गेल्ली 5 वर्सां डॉक्टर प्रमोद सावंताचें जे सरकार आसा तें म्हाका दिसता घातकी आनी पातकीक घेवन केल्लें सरकार. आज लॉ एंड ऑर्डर जे पळय नारी शक्तीचे जे उलयतात, आज वुमन इज अनसेफ इन गोवा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पावसात म्हादयचें उदक कळसा प्रकल्पात वचूंक जाय म्हणून कर्नाटकी चाल. कणकुंबीत उदक परते वचूंक वाट केल्या. म्हादयची केस कोर्टात चल्ल्या. ते वटेन कर्नाटकाचो दोळ्याआड उदक व्हरूंक वेगवेगळ्यो चोर वाटो करपाचो उपद्व्याप चालूच. एक्टिव्हिस्टांनी सांगल्यार सरकाराक कळपाचें. म्हादय एक्टिव्हिस्ट राजेन केरकाराचो नवो एक्सपोजी. कणकुंबी हांगासर जे कळसाचें काम पुराय केल्लेलें आसा त्या कामाच्या संदर्भान पावसाच्या पयलीं हांगासलें उदक जें आसा हें उदक परतें ह्या जो कळसा प्रकल्पाचें काम केल्लेलें आसा त्या अर्दान वचपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी हांगासर वेवस्था केल्लेली आसा. इतले दीस जे काम बंद आसलेलें तें काम परतें कर्नाटकान सुरू केल्लेलें आसा. आतां ह्या संदर्भान हें काम कित्याक लागून केल्लेलें आसा तें हांगासर सांगपा खातीर कोणूच ना. कारण हे काम करपी जी यंत्रणा आसा ती कर्नाटक निरावरी निगम मर्यादीत जे आसा तेंचे कोणूच पदाधिकारी तेंच्या कार्यालयान उपस्थित ना. पूण सद्या हांवें जेन्ना ह्या कणकुंबी हांगासर भेट दिली तेन्ना एकंदर हें चित्र म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें. आनी हो जो तेंच्यांनी कालवो सदृश्य जे खोदकाम केल्लेलें आसा तेचे वयल्यान कळटा की पावसाचें उदक जें आसा तें व्हडा प्रमाणान कळसा प्रकल्पाच्या अंतर्गत वचून ते मलप्रभेच्या पात्रान वचूंक जाय म्हणून कर्नाटकान ही सगळी नाटकां केल्लेली आसा. हांव कणकुंबी आयज जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका हें चित्र दिसलें. हो पुराय वाठार जो आसा हो राखीव जंगल क्षेत्र आसा आनी अशा राखीव जंगल क्षेत्रान अशा प्रकारचें काम करप हें पुराय बेकायदेशीर आसा. तेच्या खातीर आवश्यक जे परवाने आसा ते अजून मेरेन कर्नाटकाक मेळोंक ना. पूण कर्नाटकान एकंदर ह्या राखीव जंगल क्षेत्रान हें खोदकाम जें आसा हें केल्लेलें आसा. एकंदर आमी ह्या वाठारान पळयल्यार लक्षान येता की हांगासली जी झाडां झोपां आसा ती पुराय तरेन नश्ट केल्लेली आसा आनी एकंदर हें खोदकाम जें आसा तें तेंच्यांनी केल्लेलें आसा. काँग्रेस लोकसभा वेंचणुकेक तयार. मोदीचे गॅरंटी आड काँग्रेसीची गॅरंटी. एका पक्षाची गॅरंटी. काँग्रेसीचो महासचिव जयराम रमेश उलयलो. CWC जाहीरनाम्याच्या मसुद्याचेर चर्चेक बसका. जाहीरनामो रोखडोच जाहीर. गॅरंटी शब्द राहुलाचो कर्नाटकाच्या वेंचणुकेत वापरिल्लो तेन्ना बीजेपी हांसताली. आतां तांणीच खंय गॅरंटी शब्द उखल्लो. आज CWC के समक्ष एक ही विषय था जो मसौदा तैयार किया गया था मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग समिति के द्वारा. उस पर बातचीत हुई है, लंबी बातचीत हुई है, 3 घंटे तक बातचीत हुई है. Today, working committee wholeheartedly appreciate the way in which the guarantees announced during the Bharat Jodo Nyaya Yatra, and CWC had prepared a plan to percolate this message of guarantees. पहली बार गारंटी शब्द हमारे राजनीतिक शब्दकोश में राहुल जी ने इस्तेमाल किया कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समय. तब हंसी मजाक उड़ाई गई उनकी, खूब आलोचना हुई बीजेपी की ओर से. और आज वही व्यक्ति गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं. एक बात याद रखिएगा, ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है. वहां मोदी गारंटी, यहां कांग्रेस पार्टी की गारंटी. एक विचारधारा की गारंटी, एक पार्टी संगठन की गारंटी, एक राजनीतिक दल की गारंटी.
पोस्टल बॅलेटावेल्यान प्रत्येक वेंचणुकेक जावपी बोवाळाच्या फाटभुंयेर आतां पोस्टल वोटिंग सेंटर उबारपाचो निर्णय जाला. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्यान ते विशीं सर्वपक्षीय बसका घेतली. पोस्टल वोटिंग सेंटरार 5 माया पयलीं मतदानाची प्रक्रिया पुराय करतले. थंय पक्षांचे पोलिंग एजंटूय आसतले. उमेदवारांक खर्चाची मर्यादा 75 लाख रुपया. पोस्टल वोटिंग सेंटर्स जे आयडेंटिफाय करतले म्हाका दिसता आरो ऑफिसांनी जंय पोलिंग बूथ असो आसता तसो थंय बूथ जातले आनी जे पोस्टल बॅलेट करतात गव्हर्मेंट सर्वंट एबसेंटी वोटर हांकां थंय वचून वोट करचे पडटले आनी थंय पॉलिटिकल पार्टीचे पोलिंग एजंट्स आसतले. वीच इज अ व्हेरी गूड स्टेप. हे जावपाक जाय आशिल्लें 2022 पयलीं जाल्यार आज वेगळें चित्र आसपाचें. सरकारूय हांगा वेगळो आसपाचो. तीन कॅटेगरीज आहात. एक ते डिसेबिलिटीज आसता नाजाल्यार एक ड्युटीर आसता नाजाल्यार एक ते इलेक्शन ड्युटीर नाजाल्यार आनी खंयच्या ऑफिसांनी आसता तांकां ते फॅसिलिटेशन सेंटर म्हण तशें केला आनी त्या सेंटरारी आमचो पार्टीचो मनीस एजंट नाजाल्यार कोण आसता पळय ताका वचपाक मेळटा तशें प्रोविजन केलेलें आसा. वोटिंग जावं थंयच बॉक्सान घालून तशें तेंच्यांनी केलां. डिटेल गायडलायन्स तेंच्यांनी शेअर करून आजून सर्क्युलर ते सगळं शेअर करतले. ते मातशें हेजे एक्सपेंडिचराचेर कन्फर्म कर. 75 lakhs पर कॉन्स्टिट्युएन्सी. पर कॉन्स्टिट्युएन्सी नॉर्थ गोवा साउथ गोवा तशें पर कॉन्स्टिट्युएन्सी 75. How this will function and how we will inform them in advance also through RO, like where it will be there and on what date, which date, what facilities we will provide. So there will be new center specially for the ballot. Yes, especially. So the center is still not confirmed. No, it will be later on. So Yeah. T-1 we have to finish all those tasks regarding the postal ballot. T-1 means up to 5th month. Okay. So this will be the issue taken by our RO. So we have shown them the presentation and they are fully satisfied with it. CAA कायद्याक स्थगिती दिवंक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार. केंद्र सरकारान CAA कायदो लागू करतना स्टे दिवची म्हणून सुप्रीम कोर्टान 237 याचिका पावल्यो. कोर्टान केंद्र सरकाराक नोटीस धाडून फुडली सुनावणी म्हणल्यार 9 एप्रील मेरेन जाप मागल्या. 1991 पयलीं दर्यादेग वाठारांत उबारिल्लीं घरां साल्वार करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हणजूण कायसो विकसीत भारत रॅलीक गेल्ले कडेन उलयला. घरां बरोबर दुकानां बार रेस्टॉरंटूय साल्वार. पारंपारीक घरांचो इशू खंय कायमचो सुट्टलो. प्रोटेक्शन पंचायतीच्या विभागात असलेल्या हाऊस टॅक्स ब्लॉक ताजें सोल्युशन जें आहा पळय ताजें सोल्युशन येतलें कायद्या कडेन जावंक शकता. लोकसभेची आचारसंहिता लागच्या पयलीं पुर्तुगेज पासपोर्ट आनी OCI इशू तडीक लायता म्हणून मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. आचारसंहिता लागली, इशू मात तस्सो. गोवन्स फॉर गोवाचो अध्यक्ष कॅनडी आफोन्स प्रुडंटा कडेन उलयलो. आचारसंहिता लागली तरी इशू सोडूं येता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां म्हणून कॅनडी सांगता. पासपोर्ट आनी OCIचो इशू कांय दीस बरोच तापिल्लो. लोकसभेची आचारसंहिता लागचे पयलीं इशू तडीक लावपाचें मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें. सरेंडर ऑफ द पासपोर्ट आनी रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट ह्या दोना मदलो आनी ताका लागून तांकां OCI कार्ड आतां रिवोकेशन ऑफ द पासपोर्ट मेळ्ळो काय तांकां OCI कार्ड मेळना. पण मुळात हो विशय उसरा तेंच्यांनी म्हाज्या पर्यंत हाडलो, हांव खरेंच सांगता. आनी त्या बेगीन तो थोडोसो बेगीन जावपाक जाय आसलो तरी सुद्दां म्हणजे हांवें फॉरेन सेक्रेटरी आसतले बाकीच्या एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ आनी मिनिस्टर हेंच्या कडेन डिस्कस केला आनी खास करून पयर होम मिनिस्टराकूय डिस्कस केला. बेगीन सुटावो करचो असो म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न आसा. मुख्यमंत्र्यान उतर दिले खरें, मात आचारसंहिता लागली तरी कांयच हालचाल ना. गोवन्स फॉर गोवाचो कॅनडी सांगता. गोंयचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत मिनाक्षी लेखी हाका दिल्ली वचून मेळ्ळो आनी ताचे उपरांत ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें की 18-20 दिसां भितर हो इशू रिवोक्ड पासपोर्टाचो सुटावो जातलो म्हणून. 20 दिसा उपरांत कांयच निकाल येवंक ना.
ते उपरांत आमी ताका पोत्तून आमचें डेलिगेशन ताच्या चेंबरांत पर्वरी मेवलें. ताचे बरोबर एलेक्स सिक्युरूय आसलेलो. कोर्ट येयल्यार हाका कांय जावचें ना. कोर्ट येयल्यार सुद्दां दिस इज अ पॉलिसी डिसिजन एंड इट कॅन बी डन इवन वेन द कोर्ट कम्स इन टू इफेक्ट. सो आय डोंट नो हाऊ फार दॅट इज ट्रू. सो आतां आमी सगळे रावता. आमचो रिवोक जाल्यार ते पासपोर्ट होल्डर्स दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. आमी विश्वासान आहा तो अजून ते काम करतले म्हणून. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. ऑथॉरिटी कारवाय करिना जाल्ल्यान दर्यादेगेचेर अळमी कशी बेकायदेशीर स्ट्रक्चरां उबी जातात. हायकोर्ट तापला. ह्या स्ट्रक्चरांक लायट उदकाचें कनेक्शन मेळूंक जायना म्हणून पर्यटन संचालकाक ऑर्द. मेळ्ळा जाल्यार काडात. अतिक्रमणान सैम काबार जाता. डॅमेज कॉस्ट वाशील करात. अतिक्रमणाचेर कारवाय करात म्हणून ऑर्द. There was a petition filed in connection with some illegal constructions coming up on the beaches. This was basically about Kalangut beach. Some structures are removed by the tourism department. Some are yet to be removed. The tourism department will take action in next 2 months' time of this illegal construction on the beach. The beach belongs to the government and ultimately it belongs to the public. Now, High Court has further directed that henceforth the Director of Tourism will take a strict vigil over any type of illegal activities on the beach and all the beaches in Goa, particularly any construction and illegal activities in those illegal constructions not to be allowed at all. And that is the direction which is issued by the High Court today. The High Court is concerned, High Court has said that the director should take the responsibility of keeping these beaches of all sorts of encroachment, any illegal encroachment including any signages etc. which are erected on the beach have to be removed by the director, and it has to be done swiftly and quickly. And orders will have to be implemented by the director for the purpose of keeping these beaches clean of and free of encroachment. Some direction has also been given regarding the connection of electricity and water. That those are incidental and supplementary directions saying that this type of illegal constructions which have come up on the beach or the beaches in the state should not get electricity connection, water connection, and the director should take proper precautions so that such illegal constructions do not mushroom on the beach. हणजूण वागातोर लोकवस्ती लागीं कोणूय राती धा उपरांत मोठ्यान म्युझिक लायता आसत जाल्यार तांचेर कारवाय करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची शिटकावणी. पुलिसांक खंय ते विशीं निर्देश दितले. आयच्यानूच खंय एक्शन सुरू. Regarding the sound pollution, sound pollution actually how residential area building लावलो आणि तर ते ऊपर बिल्डिंग राहिलं काम आयच्याच करतात. आपल्याला आयच्याच करतात. आम्ही इन्स्ट्रक्शन दिला. पुलिस डिपार्टमेंट will see that we will completely stop after 10 residential area. लाईट करपा खातीर घेतलेले आसा आनी ओपन ॲक्टिविटी करता जर ताका फाल्यां सकाळी एअर टायट आसता तेजेर उदीक प्रदुशणाक घेवप हो एक प्रकार सरकाराचो विचार दीत आसा की त्या बाबतींत पब्लिकाक त्रास जावपा जायना. लोक जे रेजिडेन्शियल रावता एखाद्याच्या बिजनेसा खातीर लोकांक त्रास जावपा विशेश करून तरी जे आमी म्हणटा की एज ओल्ड पेशंट आसता तेन्ना धाकटी भुरगीं आसता एग्जामीच्या वेळार किंवा बाकीच्या वेळार तांकां त्रास जावप ह्या वर्साक आमी ना. त्याच्या 100% प्रिकॉशन्स जे आसा ती घेवपा लागून बंद करता आनी ताच्या उपरांत तेंचे लिमीट दवरपाक जाय. वॉटेवर 10 पयलींचे लिमिटान ताका आपण म्हापशां स्क्रॅप गाडयांचो लोकांक त्रास. कावलाच्यो गाडयो रस्त्या कुशीक पार्किंग सुवातांनी दवरिल्ल्यान लोकांक आडखळ. गाडयो पार्क करतले जाल्यार सुवात ना अशी परिस्थिती. ज्यांच्यो गाडयो आसात तांणी काडच्यो नाजाल्यार उखलता. पालिकेची शिटकावणी. बऱ्याचशा ठिकाणी म्हापशा शहराच्या इथून पहिला तुम्ही मेन रोडात जा किंवा वाटेक प्रत्येक ठिकाणार वेगवेगळे व्हेकल्स आमकां पार्किंग दिसता. एक तर टेम्पररी पर्पजूय आसता की कामां करता खातीर दवरतात आनी लोक वयता. दॅट इज ऑल्सो द ऑब्स्टॅकल म्हणटा तशें रहदारीक अडथळो कसो जाता.
पण ह्या गोष्टीचे आम्ही प्रत्येकाने आता त्याचे सिरियसली आम्ही विचार घेतलेलो आसा की अशा जाग्यार तांकां एक नोटीस तांकां धाडपाक जाय की थ्रू म्युनिसिपालिटी की असे जे आसा ते तुमचे कंजेशन जे जाता आनी रोडाक तुमकां जो प्रॉब्लेम जाता थंयसर आमकां तो हलको करपाक जाय ना जाल्यार थ्रू पोलीस ट्रॅफिकांसून आमी तेचेर एक्शन घेवपाचें आमी तेचेर विचार केल्लो आसा तशें आमचें उलोवपूय जाल्लें आसा की प्रत्येक जण एक आपली जबाबदारी म्हणून आपली जे व्हेकल आसा खंयसरूय वाटेर म्हणटा तशें ल्हान खंयच्याय बाबतीन रहदारीक जावं किंवा एक कंजेशन जाता अशा पद्दतीचे तुम्ही करचे न्हू आणि प्रत्येकाचे एज अ पर्सनल म्हणटा तशें आपूण स्वता याची दक्षता घेवन प्रत्येका कडेन अपील करूंक सोदता की अशा ठिकाणार तुम्ही अशें पार्किंग न करता हांगासर जो प्रॉब्लेम क्रिएट जाता ते करचो न्हू आणि तेंचेर हेची दक्षता घेवन की जाता तितले आपले गाडयेच्या बाबतीत स्वता दक्षता घेवन ह्या बाबतीन मदीं खंयसरूय न पार्क करता एक आपली एक म्हणटा तशें एक जबाबदारी प्रत्येक मनशाची जबाबदारी जर ताणें सांबाळ्ळी तर म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम क्रिएट जावचो ना. देशात वेगवेगळ्या पावंड्यार नांव जोडटल्यांचो ऑटोग्राफ घेवन फोंडेच्या सागर नायक मुळीन मेरा पहला वोट देश के लिए हे PIBच्या मोहिमेचे फाटभुंयेर एक पोर्ट्रेट केला. लोकांनी देशा खातीर मतदान करचें म्हूण सागराचो पोर्ट्रेटांतल्यान संदेश. गोंयच्या कावी कलेची पोर्ट्रेटांत झलक. रिपब्लीक डे ह्या दिसा म्हाका भारत सरकारान दिल्ली इन्वायट केल्ले मन की बाताचे स्पेशल गेस्ट म्हणून. त्या टायमार खुबशे अशेय मनीस आशिल्ले जेंच्यांनी डिफरंट फिल्डान आपल्या भागान भारत देशाक लागून ते संस्कृतीक आनी समाजाक लागून काम केल्लें. सो त्या टायमार म्हाका अशें सुचलें की ह्या सगळ्या मनशांची हांव ऑटोग्राफ घेवन एक फुडाराक एक काम करपाचें म्हणून. योगायोगान अशें जालें की PIB कडल्यान मेरा पहला वोट देश के लिए हे कॅम्पेनीचे अंडर म्हाका काम करपाक लागून संदी मेळ्ळी आनी तेजो तुमी रिजल्ट पळोवपाक शकता हांगा. सो हो जो वर्क आसा तो खूब प्रेस्टिजियस आसा. रिजन की हातूंत सगळो भारत देश आसा. आतां भारत देश कित्याक काय म्हणल्यार हे वर्कान हांवें त्या प्रत्येक मनशाचे ऑटोग्राफ घेतला जेतून थोडे पद्मश्री अवॉर्डी सुद्दां आसा आनी त्या बरोबर हांवें तेंचे राज्याचें सुद्दां तांकां नांव बरोवपाक लायिल्लें. सो हे कॅम्पेनिंगाचो इतकोच खासियत की आमी देशाक लागून आमी वोट करुया आनी हे वर्काचे थ्रू हांवें अशें दाखोवपाचो प्रयत्न केला की आमची कावी आर्टांतल्यान हांव देशाक लागून कितके कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता. सो म्हाजी सगळ्याक लागून विनवणी आसा की तुमी देशाच्या हिताक लागून सगळ्यांनी प्रत्येकान वोट करचो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.